EC क्लियरन्स जे एनवायरमेंट मिनिस्टरान दिलें ते दिलें ओनली आफ्टर प्रॉपर फॉलोअप बाय प्रल्हाद जोशी. हें ट्वीट आशिल्लें जावडेकर सरांचें. तो ट्वीट मागीर काडलो, मुख्यमंत्र्यान सांगलो की तो ट्वीट काडलो म्हणून. बट ट्वीट काडलो म्हणून जालो ना, EC रिवोक केली ना अजून पर्यंत. हें कित्याक उरलें ना? कारण जस्ट बिकॉज आमचो गोंयचो CM जो आसा ही इज एक्सिडेंटल CM. एक्सिडेंटल एक वटेन आसा आनी दुसऱ्या वटेन आसा ही इज अपॉइंटेड CM. कोणे तरी वयल्यान ताका बसयला. फाल्यां अमित शान म्हटलें की तूं चल घरा म्हटल्यार ताका उगी वचचें पडटलें, ताका भ्र काडपाक शकपाना तो. ताका लागून तो कांय उलोवंक शकना. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना तुजेंच सरकार केंद्रान आसा तेन्ना तूं जाप विचारूंक शकतलो काय कितें असो आमकां डावट आसा तुजेर, सिरियस डावट आसा. ह्या गव्हर्मेंटान इमिजिएटली स्टेक होल्डर्सांक घेवन म्हादयच्या बाबतीचो मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा आनी तयार करचो. दुसरो डिमांड आमच्या सरकारा कडेन आसा की वॉटर पॉलिसी जी आसा, जी दयानंद मांद्रेकर आसतना जी कितें सुरवात केल्ली ती वॉटर पॉलिसीक तडीक लावची आनी गोंयची वॉटर पॉलिसी जी आसा ती जाहीर करची एज अर्ली एज पॉसिबल. ह्या मुख्यमंत्र्यान सरकाराचेर, केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडून जे ह्या मुख्यमंत्र्या प्रमाणे लेटर आसा आनी आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान EC क्लियरन्स जे आसा ते विथीन अ वीक रिवोक करपाक लावचे, ऑर अदरवायज स्वताचे फेलियर मान्य करून ह्या कॅबिनेटांतल्यान आपूण मुख्यमंत्री म्हणून रिजायन करचो. ही एक आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता. मुख्यमंत्री म्हणटा की म्हाका म्हादय जी आसा ती आवय पेक्षा व्हडली म्हणून. आवय पेक्षा व्हडली जाल्यार तूं गोंयान कितें करता? गोंयान बसून कितें करता? ज्या तत्परतेन तुवें हे 10 आमदार फोडटा आसतना जी तत्परता दाखयली, जो प्रोएक्टीव तूं जाल्लो आनी तांकां घेवन तूं दिल्लीक गेल्लो, तशें तुवें आतां करपाची गरज आशिल्ली. येता त्या 7 दिसां भितर EC जी आसा रिवोक केली ना जाल्यार 1 तारखेक हांगा धडक मोर्चा जो आसा हो मोर्चा आमी घडोवन हाडटले पूर्ण गोंयच्या लोकांच्या कुस्तार किंवा जे अक्रॉस द पार्टी आमी म्हणटात. म्हादयच्या मुद्द्याचेर शिवसेनेनूय CMाचेर खर टिका केली. म्हादय वाचोवंक शकना जाल्यार मुख्यमंत्री पद सोडचें म्हूण प्रमोद सावंताक शिवसेनेचो सल्लो. मायनिंगेचो इशू आनी म्हादयचो इशू, गोंयकार आनी मायनिंग डिपेंडंट मायनिंगाक लागून EC मागताले, पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटान EC म्हादय डायवर्ट करपाक दिली कर्नाटकाक. म्हणजे मागताले आमी एक आनी आमचे काडून घेतले. म्हादय खातीर खासा अधिवेशनाची गरज ना. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रा कडेन व्हरपाची गरज पडल्यार विचार करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. स्पेशल सेशन घेवन खंयसरूच कोणाक मोठो असो साध्य कितें जातलें अशें गरज ना. जर ऑल पार्टी डेलिगेशनची गरज लागली जाल्यार त्या गोष्टीचो आमी विचार करतलो. एज पर मुख्यमंत्री आनी म्हाजी कॅबिनेट हांव समर्थ आसा आनी तो विशय जो आसा हो गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन हांवें पयलींच सांगलें म्हाका पुराय विशय खबर आसा आनी त्या विशयाचो म्हाका दिसता बऱ्या रितीन ज्ञान आसा. सो आमी म्हटलां की म्हादय ट्रिब्युनलान जो निर्णय आसा तो आतां पर्यंत आमी सुप्रीम कोर्टात तेतून आमी ऑलरेडी अभ्यासान आसा विशय. आयदर प्रकाश जावडेकर जी आसत किंवा जलसंवर्धन मंत्री आसत किंवा देशाचे पंतप्रधान मोदी जी आसत, ह्या विशयाचेर गोंयचें हित हे म्हाज्या खातीर 100% आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.